नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती कावळकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाचे मुखेल खबरो। पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर कारवाय करपाचो ना अधिकार, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। दर्यान बुडपी पर्यटकांक वाटोवपा खातीर जातलो एआय तंत्रज्ञानाचो वापर। मिरामार सयत दक्षिण गोंयच्या बायणा वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केल्यात सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो। स्मार्ट सिटी कामाच्या गुंतवणुकीचे जावपाक जाय ऑडिट, उत्पल पर्रीकारान केल्या मागणी। व्हीलचेअर प्रकरणाचो तपास सुरू, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती। आणि म्हादेच्या मुद्द्याचेर सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडपाची गरज, उत्पल पर्रीकाराचो सरकाराक सल्लो। आता खबरो विस्तारान। ओल्ड गोवा आशिल्ल्या त्या बेकायदेशीर बंगल्या विशीं भारतीय पुरातत्व खातें चवकशी करता। हे प्रकरण आता न्यायालयांत आसा, ताच्या खातीर ताचेर विधान करप समाज जावचें ना। हे विशीं भारतीय पुरातत्व खात्यान गोंय पुरातत्व खात्या कडेन पुरावे मागल्यार आमी ते दितले, अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। Archaeology department will propose to, we have proposed, we cannot directly it is a central government department. No, but we cannot confiscate and go. We do not have an authority to confiscate and take action or lodge a complaint. No, we have done whatever is required to be done. We have communicated and the actions are being taken and the matter is pending before the court. The matter is in sub judice, then we just cannot act on that. Whatever was to be done is been submitted. That site doesn't come under archaeology. आमच्या हातून भितर ना। आम्ही आसा म्हणजे आमचे सरकारी आसा म्हणून सगळ्योच गोष्टी आम्ही आन्सर करपाक शकना। बफर झोन, द होल साइट बिलोंग्स टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नॉट गोवा। दे विल टेक एक्शन। कळ्ळें न्ही? आमी कशें वचून घेतले तुजे प्रॉपर्टीन भितर हांव वचून कशें करतलो? दर्यावेळी वेल्या बचाव कार्या खातीर एआय तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो। जीवरक्षक एजन्सी दृष्टी मरीन संस्थेन बचाव मोहिमे खातीर एआय तंत्रज्ञान आशिल्लो रोबो आपल्या ताफ्यांत दाखल करून घेतला। हो रोबोट दर्यादेगेवेले धोक्याचें निरीक्षण करपाक शकता। ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान दर्यादेगेर नदर दवरपाक येता। हो एक सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो नॉन स्विम झोनांत गस्त घालून पर्यटकांक सतर्क करपाक शकता। तशेंच हो रोबो आपतकालीन परिस्थितींत जीवरक्षकांक मजत करपाचे दिश्टीन विकसीत केला। हो रोबो मिरामार दक्षिण गोंयांतल्या बायणा, वेळसांव तशेंच बाणावले दर्यादेगेर तैनात केला। डेडलाईन पयलीं कामां पुराय करपाच्या हेतान स्मार्ट सिटीची कामां आतां अचकीत सुरू करून शारांतले सगळे रस्ते फोडून उडयल्यात। हे खातीर लोकांक त्रास जाता। ह्या कामाची कंत्राटां आनी कोणाक दितात काय कितें हाच्या विशीं चवकशी जावप म्हत्वाचें आसा। पणजेचो आमदार हे विशीं गंभीरतायेन पळयना म्हणून पणजेची ही अशी अवतिकाय जाल्या, असो आरोप बाबूश मोन्सेराताचें नांव घेनासतना उत्पल पर्रीकार हांणी केला। पयलीं स्टॅन सांगला फ्रॉम डे वन की एक्चुअल प्लॅन कितें आसा तो एक्झिक्युशना खातीर जो प्लॅन केला
आनी एकाच टायमार सगळें जें चालू केलां खंय तरी लोकांक त्रास जातले हे खंयच कन्सिडरेशनान घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. लायक ऑल द रोड्स आर बीइंग डग एट द सेम टायम. It should have been planned properly, and it should the project इतले स्कोपार आसा जाल्यार spread over more than 1 year. Any engineer would tell me. पण हे खंय तरी फायनान्शियल जे टायम लिमीट आसा स्मार्ट सिटी ते लक्षांत घेवन केला अशें म्हाका दिसता. एंड अनफॉर्च्युनेटली द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव नो कन्सर्न फॉर पीपल अशें दिसता. सिटी ऑडिट सुद्दां हॅज टू टेक प्लेस बिसायड्स फायनान्शियल ऑडिट. We need a quality auditor. इतले काम चल्ला ते खरेंच काय सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक करतात पॉलिटिशियनाच्या फावरान कोण आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ते पाटे बी लावंक ना ते कितें हू इज द कॉन्ट्रॅक्टर. ओके सो दॅट इज द क्वेश्चन. सो ते आतां म्हाका खबर ना काबार जावंक ना जाल्यार कितें करतले. तो मेयरान म्हटला की रिकार्पेट करून देन दे आर दे गोईंग टू अगेन डिग अप आफ्टर रेनफॉल. म्हणजे इट विल बी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी इफ फक्त रिकार्पेट करता फॉर G20 ओनली टू बी डग अप अगेन. सो आय डोंट नो वॉट जातले March 15 लुकिंग एट द वर्क डजंट लुक. दाबोळे विमानतळाचेर युकेच्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअर दिवपाक 4,000 घेतिल्ल्याचो प्रकार गोंय सारख्या पर्यटन थळाचें नांव पिड्ड्यार करपी अशी प्रतिक्रिया बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान दिल्या. देशांतले पयले खाशेले क्षमतेच्या मनशांचे पर्पल महोत्सव गोंयांत जाता मात प्रत्यक्षांत गोंयांत अशा मनशांक लुटतात ही दुर्दैवी बाब अशें वेंजीन म्हणलां. Information पावले सो आय वॉज वेटिंग वेदर देर वॉज एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस. रिजल्ट ना म्हणून I called up the airport director and I made sure that the call is also being recorded. And I asked him what has he done till today. Till today investigation is on. He has not done anything. He admits on record that hoy अश कितें जातलें म्हणून. आणि the police is inquiring. I asked him also की जरी जरी wheelchair कमी आसा जाल्यार we can donate some wheelchairs, so that this kind of insult does not happen to foreign guests. And what he will do, एक कोणी केलं ते फाइंड आउट करपाक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स टू बी टेकन एंड वॉट इन द फ्युचर टू डू इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट सच इन्सिडंट्स डोंट हॅपन. आय थिंक टुरिझम मिनिस्टर एंड एवरी वन मस्ट कम टुगेदर एंड मेक शुअर दिस इज गोइंग टू स्पॉयल गोवाज नेम. हे जर तरी डिजेबल आमी पर्पल आनी सगळे कलर काडटा आनी हिंगा जर डिजेबल मनशाक 4,000 तुमी चार्ज करता जाल्यार पर्पल फेस्ताक कसलो फायदो जालो. येदू लाखांनी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट म्हणटा आनी वॉट इज द पॉयंट ओवर हियर. हे आतां फॉरेनर तुगे यू शूड मेक शुअर दॅट यू आर डुईंग थिंग्स रायट. तेच ते एसेंब्ली म्हणटा ते हो सरकार इव्हेंटाचो सरकार इव्हेंट करपाक हुशार हे सगळे. पूण हे आतां डिजेबल एक्चुअली मनशाक 4,000 कोण पयशे गेल्ले खबर ना. UK सावन आयिल्ल्या पर्यटकांकडल्यान व्हीलचेअरी खातीर 4,000 रुपया भाडे घेवपाच्या घडणुकेचो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत हे विशीं चवकशी करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. विमानतळ प्राधिकरणा कडेन हे विशीं चवकशी केल्या उपरांत कारवाय करपाचे मंत्र्यान म्हणलां. विमानतळाचेर फुकट व्हीलचेअर दिवच्या बदला 4,000 घेतिल्ल्याचो व्हिडिओ ह्या UKच्या एका बायल पर्यटकान समाज माध्यमावेल्यान व्हायरल करतकीच ही घडणूक मुखार आयल्या. Disabled person moving around, and it is a responsibility of the airport authority and it is responsibility of all of us. We shouldn't take this lightly, but we will see to that it doesn't happen. We will see to that the airport authorities do not should not follow these practices. These are most unfair practices. Investigation we will ask the authority. In fact, the Honorable Chief Minister is supposed to direct the airport authority. म्हादयविशी गोंयचेर अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रीकार हाणें उक्तायलां. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं ज्या भशेन म्हादयविशी लढो सुरू आशिल्लो आतां तो तितल्या गांभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पलान म्हणलां. गोंयान हो विशय फक्त ताचो पॉलिटिकल मायलेज काडपाक यूज जाता. वी हॅव टू सी एट द ट्रायब्युनल. इवन बिफोर द जजमेंट वॉज गिवन बाय द ट्रायब्युनल तातूंत दे हॅड गिवन 24 TMC टू गोवा and 9 TMC something odd to Karnataka, out of which 3.9 TMC they have allowed to divert. That is the issue. So government should come out with their plan in the Supreme Court. They have to basically take people, say we are fighting the case in Supreme Court. Unfortunately they disown now. So how strongly they are fighting, just like the tribunal. The case जशी फाईट जाताली people were knowing and मागीर तसो रिजल्ट आयलो. Supreme Court कितें करता
That's only, and that will be the only solution. Tribunal was being fought strongly. They regularly updates it. And finally tribunal gave the judgment, and only 3.9 TMC out of total 188 TMC उदक आसा तो बँकेन आमकां दिला फॉर यूज म्हणटा ड्रिंकींग यूज. 3.9 डायवर्ट करपाक. That is the issue Goa government has. That is central government will take the overall legal picture and will take the decision. तातून गोंयांत म्हाका दिसता की अन्याय जाला तो जाता जाल्यार सरकाराकूय दिसता द वे आउट इज द रूल ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट. विश्व शांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक म्हापशेच्या काणका वेल्ला हांगा आयतारच्यान सुरवात जाल्या. आयज ह्या यज्ञाचो तिसरो दीस. गुरोरन्तरिक्षस्य धर्ता धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्यस्य भूयाः हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा. ईडा धा दुर्गानाः सवितुः चावायि स्नावा चारामहि आगोगायि रहेमा जातुना होया होया सोमयाग ही संकल्पना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे अनेक युगापासून ही चालू आहे आणि त्याचे अनुभव आपण सगळेजण नित्य घेत असतो. फक्त आता नवीन पिढीला याची माहिती नाही, ती करून द्यावी हा मुख्य उद्देश आहे. आणि निसर्ग जसा सूर्य जसा सगळ्यांना प्रकाश देतो, पाऊस सगळ्यांना पाऊस देतो, तसं सगळ्यांनी त्यालासुद्धा सहकार्य करायला हवं. ही भावना जागृत व्हावी आणि वाढीच लागावी एवढीच आपली. यज्ञात आपण जे देतो ते सगळं निसर्गातच जातं आणि त्याचा उपयोग आपल्यालाच होतो. जसं समुद्राची पाण्याची वाफ होते आणि त्याच्यापासूनच पाऊस पडतो, तो आपल्यासाठीच पडतो. त्यामुळे याच्यामध्ये जे अर्पण केलेली द्रव्य आहेत ती द्रव्य आसमंतात सगळी प्रसरतात, आसमंत शुद्ध होतो आणि सगळ्या जीवसृष्टीला, वनस्पती, प्राणी, सगळ्या जगातल्या सृष्टीला त्याचा उपयोग होतो. म्हणून हे करायचं आहे. बरं, ते काय अगदी भरभरून तुम्ही द्या असं काही कोणी म्हणत नाही. अत्यल्प दिलं तरी म्हणजे एक बीज लावलं तरी अनेक फळं येतात, तसे ते कार्य आहे. ते अविरत करावं अशी इच्छा आहे, चालू राहावं. शेवटी सर्वांशी सुख लाभावे अशी आरोग्य संपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये हीच भावना वाढीच लागेल. I came for the second time to Mahasamayaga. I was already in December in Latour and I liked it so much that I came one more time to Goa to experience this. I love it very much because I performed Agnihotra for 7 years and I was in Shivpuri 2014. So 5th time in India because I'm yoga teacher and interested in Indian culture and spirituality. And when I come to Mahasamayaga, I feel big energy and I feel so clean and happy, really happy. सांखळे नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी राजकीय कार्यकर्तो कसो वावुरता ताचे नगरपालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष ना. नगरपालिकेची महसूल बुडपाक लागल्या. तांकां कितेंय विचारल्यार तो थेट आंगार धांवन येता असो आरोप नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केला. हे विशीं पुलिसेन कागाळ करून लेगीत पुलीस कांयच कानामनार घेनात अशें राजेशान म्हणलां. व्हेरी सिंपल इश्यू. एक प्रोग्राम असलो, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम असलो इन सांखळे. When I came from home at 9:30 in the morning, around 9:15 in the morning, and पयलें there were holdings all over the Sakri city. And एक 50 holdings. And I went in my office
I inquired that these holdings were not taken permission. I just moved a note to the chief officer asking to just remove them, or if you know the concerned person, ask him to pay the revenue of municipality. On that note, he has passed a remark saying that inquiry should be conducted. I want to ask the chief officer, inquiry खंयच्या गोष्टीची करता जेचे पैसे भरल्या revenue already taken by the municipality, which is totally illegal, where the question arise of inquiry. So I called him, urgent meeting called Kelly. I called him in my cabin. I told him, you know the concerned person, please ask him to pay, because we don't want to stop anyone, neither we want to make any hesitation in our revenue. The same chief officer on 16 has revoked one permission, through our revenue bodillo. This was the second time he dropped our revenue. On that, and I have called the meeting at 11:05 AM. And then the meeting in I asked him in the meeting, why are you making loss to the revenue municipality? This is the second incident, and I told him very clearly, we officers cannot work as karyakartas. We should work as officers only. He itle aikta karyakarta म्हणून. He just stood up. तुम्हाला every time तशेंच करता. During Madai time also you have done same thing with me म्हणपा लागलो. And I have done nothing. आणि हात उखल्लो. And then he pushed me. Yes. मूठ मारूंक ना. मूठ लागी हाडली मागीर म्हाका दुखल्लो. दुखल I got hurt behind, and then I complained in police station at around 12 o'clock. हांव पुलिशेन गेलो. Police also said, given me a paper and said write. So I waited for my advocate. When the advocate came, having complaint filed, and we are waiting for the police officers to react on the same. कुडचणे नवे मार्केटाच्या कुशीकूच नव्या फूड कोर्टाचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी केले. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल उपस्थित आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्यांक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड कोर्ट बांदला. हो जो एक स्वप्न आशिल्लें आमकां हो एक भाग जालो, फेज 1 जाला. आमी फेज 2 इल्लोसो भाग गणेश गांवांनी सांगला करता म्हणून. हांव बदामीक GTC फेज 2 करतले. सो हांगा ऑलमोस्ट 50 वालाज आसा. हितून भितर जे आमचे फुडल्यान गाडे दिसता कॉन्सेप्ट हांगा फ्रूट स्ट्रीट म्हणून करपाचो आसा. हितून भितर आमचे जे ATM लायला वॉटराचे, जे प्युरिफायड वॉटर, जे आमकां प्लास्टीक कमी करपा खातीर, सो रियुजेबल बॉटल जे आसा तेणी हाडले जाल्यार 2 रुपीज आनी 3 रुपीजान 1 लिटर प्युरिफायड वॉटर भरपाक मेळटा. सो हे सगळे गोश्टी आज इनोवेट केल्ले आसा. आमी फुडें आमी काम कोणा दितले. बोमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेले अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळावेंनी विरोध करीत आडायले. सरकारान बोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासात घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी मारला. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले, पण आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले. त्या भंयान आमी मातशें रावले की तेंचे कडेन विचारलें की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले, पूण दाखोवपाक कांय तयार ना. आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले, तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा, हांगासर एक्विजिशन जाल्लें आसा. फाल्यां आमी कितें रस्तो खंयच्यान वयतलो हें आजून पर्यंत आमच्या भोमच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओवर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचें ना म्हणटा, आमचे देवळां वयचें ना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी
येयात आमच्या मुखार येयात डिस्कशन करात आमच्या लोकांक पटोवन दियात तेन्नाच आमकां कळटलें गांवच्या लोकांक। आयज आमी सगळे गांवचे लोक भयभीत जाल्ले आसा कोणाचें घर वयतलें कोणाचें दुकान वयतलें कोणाक कांयच खबर ना। फुडें यो आमकां हो गांवांतल्यान रस्तो नाका आमकां खंयच्यानी भायल्यान व्हरा आमचो गांव आसूं तसोच आसूं आमची घरां कोणीच मोडूंक जायना आमी खंय रावतलीं घरां मोडल्या आमची घरां तर मोडली भुरगीं आमची खंय वयतलीं। आमचे एकूच मागणें आहा गॅजेटार हाडा रस्तो अलायनमेंट संपूर्ण दाखया आमचे गांव कितलो वयता कोणाची घरां वयता काय ना ती आमकां कळोनी पयलीं जबरदस्ती करूं ना गायी ना तुमी अलायनमेंट काडा पयलो अलायनमेंट परतो परतो हांव सांगता अलायनमेंट काडटलो सेंट्रल कोण तो आप आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं BJP आसूं काँग्रेस आसूं हे सगळ्याक कुशीन दवरया एकठांय येवया NGO कडेनूय एक उलो मारता जसो गांव सांबाळ करपाक हे गोंयचे आमचे सगळे गोवा मंच म्हण आनी कोण जशे सगळ्यांक फुडें सरता तशेंच हे दोनूय गांव साल्वार करपाक तेंचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता हे गांवा खातीर जो अत्याचार ह्या गांवाचेर जाता तो खंय तरी आमकां जस्टीस। घरची परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणान कांय जाणट्या लोकांक तिरुपती शिर्डी आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्या देवांचें दर्शन घेवपाक मेळना देखून सरकाराच्या देव दर्शन येवजणेचो लाव ज्येश्ठ नागरिकांक जातलो अशें मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलें। तिरुपती देव दर्शनाक वचपा खातीर सुटिल्ले रेल्वेक बावटो दाखयल्या उपरांत तो उलयतालो। ज्यांच्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक रिक्वेस्ट करून सांगून स्कीम एक्सप्लेन करून अशें कितें हे तर एक लॉट केला अजून आमचे कडेन मोर देन आतां ऑलमोस्ट आतां आमी 1000च्या वयर फॉर्मां येयल्लीं आसा ताचे भितर थोडे जाण शिर्डी वयपाक सोदता थोडे जाण वलंकनी वयपाक सोदता थोडे अजमेर वयपाक सोदता अशीं फॉर्मां येयलेलीं आसा आमचे कडेन तांकां फुडें आमी 10 दिसा 15 दिसा उपरांत तांकां आमी परत आमी अरेंजमेंट करतले बट सद्या आयज येदो लॉट वयपाक लागलेलो आसा हांव म्हणूंक शकता वन ऑफ द बिगस्ट लॉट जो आमकां जे गोवोरमेंटाचे आदारान मेळ्ळो आसा ताज्या लागून हांव हे गोवोरमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी एक उमेद जाता कित्याक आयज जे सिनियर लोक जे जाणटेले लोक जांकां खूब त्रास म्हळ्यार आयज तेंची फॅमिली परिस्थिती वायट आसल्या कारणान तिरुपती वचून येवप आनी तूं जाणा तेंचें दर्शन मेळपाक कितले त्रास जाला आयज गोवोरमेंटाचे स्किमीक लागून आयज तांकां A to Z म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या पोतान एकोमोडेशनाच्या पोतान जेवणा खाण्याच्या पोतान सगळे इवन दर्शनाच्या पोतान एवरीथींग इज ऑर्गनायज असो तूं गाडये ट्रेनीन बसलो काय तुका खर्च म्हणटा एवरीथींग वील बी टेकन बाय दीस गोवोरमेंट। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV।